नवी काजारी जोड्यो बोमोट सायबिणीची परब संभ्रमताली. ती जावन आसा मेलरिक जॉन फेर्नांडीस आनी मेरवनी एलिझा क्रास्टो, सिफो साल्वादोर फेर्नांडीस आनी ट्वेला रोजेता पिंटो, मेल्कम फ्रांसिस फेर्नांडीस आनी आमांदा कातारीन मेंडोन्सा, एलरॉय सावयो आल्फ्रेडो आंताव आनी रेनिता मिनेझीस, रॉयडन रॉक फेर्नांडीस आनी आनुसिया मास्कारेनस, मॅन्युएल विलियम आल्मेडा आनी क्लॅरिसा फेर्नांडीस, रॉबिन गाब्रियल फेर्नांडीस आनी रेबिका सियारो. हांकां सगल्यांक देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसान मागुया. आयज आमचे फिरगोचेन पोरांपोरां कशी नवी काजारी जोडयो बोमोट सायबिणीची परब समोरमता. तर आयज खेरीत भाशेन सायबिणीचे विनवणेन ह्या सगळ्या काजारी जोड्यां खातीर मागुया. देवान तांकां बरें जिवीत काजारी फावो करूंक बेसांवान बोल्लेलें देण्यांनी बोल्लेलें म्हूण आयज खेरीत भाशेन सायबिणीचे विनवणेन तांच्यो गोरजो तांचे आवडे देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मारयेच्या जिविताचे दर एक पावल देवाचे कुशेक एक येवजोने वर्ते गोवाय दिता. देवाचे कुशेक विस्वाशी रावतना जायत्या आव्हानांक ती आपलो खोल भावार्थान फुडो करता. तिचें जिवीत दर क्रिस्ती भावार्थ्यांक बापाची कुशी मांडून घेवंक आनी अशे पवित्रतायेन वाडोवंक एक नमुनो. आयज आमचे आवयची बोमोट सायबिणीची परब आमचे फिरगोचेंतल्यो नव्यो काजारी जोड्यो समोरमतात. आंकवार मारये वरवीं जेजू आमचो सोडवणार ह्या संवसारांत आयलो. ह्याच जेजूच्या जिवितांत वाडोवंक ताका अदीक अणभवंक आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक मारिया आमकां वाट दाखयता. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा मारये भाशेन बरें जिवीत जिवंक बरें मरण आमकां मागुया. हेच सायबिणीच्या जिवितांत आमी सगल्यांनी आपणाक ह्या मिसा बलिदानान भरवशान मागुया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. जिवीत जावन आमकां देवाचें देणें, मरणय जावन आसा आमकां देवाचें आपोवणी. आनी ह्या संवसारान आमी जियेत आसतना बरें जिवीत जिवन मारये भाशेन आनी बरें मरण मरूंक आमची तयारी जावंक ह्या संवसारान जियेतना दोयाळ कोरण्या वरवीं बरें जिवीत जिवंक मारयेची सुडती आमच्या जिवितान घेवन जिवंक आमकांय चड एकल्याक करपा मागुया. जायते फावट बरें करूं येताले आमी करिनासतना रावल्या. जिवितान दुसऱ्यांच्या गोरजांक आदाराक आकांताक पावूं येतालीं जायते फावट आमी पावूंक ना. म्हाका कित्याक पडला दुसऱ्याचो हुस्को धरिनासतना आमी जियेल्या. जायतीं पिडेंत आसात, मरणांत आसात, तांकां आमी भेट दिवंक ना, तांची खबर घेवंक ना. ह्या असल्या आमच्या चुकींच्या आनी पातकांचे ह्या वेळार देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोडे मागुया. हांव पातकी
सोर पोदविदार देवाक आनी तुमकां वावडिलो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाची तोडफोडां सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बासोत मागीर सदांच सांगपाक उलय सगळ्या दोतोरांक आनी वखदांक आनी तुमकां वावडिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. प्रार्थूया. सोर्वेस्पोरा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागयोन नित्याक वारमारेचे विणवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय.
आनी सासणाचो सोंतोस बगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणा. एजिकेल प्रवाजाच्या पुस्तका वयले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें कानार सादलें. पुर्वजांनी तोरण्यो दाखो केल्ल्यो आनी भुरग्याचे दांत शिणशिल्ले. ही म्हणणी इस्रायलाच्या देसान बोगोर बोगोर कित्याक उच्चारतात? सर्वेस्पर देव उलयता, म्हज्या जिवाच्या इस्रायलान ही म्हणणी आनी केन्नाच तुमी उच्चारची नात. पळयात, सगळे जीव म्हजे, बापायचो जीव आनी पुताचो जीव हे दोनूय म्हजे. पातक करता तोच मरतलो. धर्मवंत मनीस कायदे पाळटा आनी निती प्रमाणें चलता. तो दोंगरार वचून जियेना आनी इस्रायलाच्या गोरणाच्या कुड्ड्या देवान तो आपले दोळे उबारिना. आपल्या पेल्याचे बायलेक बुलोवना वो म्हयन्याचे जाल्ले बायलेशी वचना. तो कोणाकूच जुलूम करिना. गाण दवरलेले ते परतून दिता. कोणाचेंच चोरून काडिना. भुकेलेल्यांक आपलोच उंडो दिता. विंगल्याक आपली आंगोसरां दिता. तो उश्णें दिता पूण लाभ घेयना, ना म्हूण व्याज घेयना. वायट करीच ना. दर एका मनशाक सारकी न्हीद करून दिता. म्हज्या कायद्या प्रमाणें चलता आनी खोऱ्या काळजान म्हजी आज्ञा पाळो दिता. असलो मनीस दुबावीत धर्मवंत असो उलयता तो सर्वेस्पर. पूण एका मनशाक एक झगडटो आनी रगत वारोवपी भुरगो जल्मलो जाल्यार आनी हो भुरगो कसलेय एक चूक करीत जाल्यार तो केन्नाच जियोचो ना. ही सगळी खोतेपणां केल्या उपरांत तो मरतलोच आनी ताचेंच रगत ताकाच भुसतलें. इस्रायलाच्या गोरण्यांक आपल्या कोरण्यांनी प्रमाणें जण एकल्याची हांव न्हीद करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. जिवीत बदलात आनी सगळ्या पातकांक पात करात आनी पातक्याचे सोयेक पयस करात. म्हजेर आड तुमी केल्ल्यात ती सगळीं पातकां जाडून उडयात आनी एक नवें काळीज आनी एक नवें मन तुमकां जोडून घेयात. इस्रायलाच्या गोरण्यांक मरून इतली कित्याक आशेतात? कोणाच्यानूच मरणाक हांव खुशाल जायना. सर्वेस्पर देव उलयता. म्हणटोच परतून येयात आनी तुमी जिवी उरतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक जबाब जातलो, निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. सगळीं म्हणुया, निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब, निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तीर करून सांबाळ. पापयाक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशी पातकी परून येतले सायबा. जबाब, निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. योजनाक म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटून दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक येवन तुका मानता खंती बरीत काळीज. चिड्डलेल्या काळजा केन्नाच तूं पाट वळनाय. जबाब, निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं हड्ड्यांत म्हज्या. उदकाराक सगळीं उबी रावया. So
दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गोठ तुवें ल्हानाक उक्ते केले. Mateva formone Jesu Christace शुभ वर्तमान जेजून सोपुल्ल्या भुरग्यांचेर आपलो हात दवरून मागणे कोचे खातीर लोकांक ताका ताचे सोर्शे हाडली. शीस ताका बोबाट करूंक लागले. पूण जेजून तांकां सांगलें, भुरग्यांक म्हजे सोर्शी येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक स्वर्गीचें राज असल्याचेंच. मागीर तांचेर ताणें आपले हात दवरले आनी थंयचो भायर सरून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो, आयज आमी बोमोर्त सायबिणीची परब समोर उमता. आनी बोमोर्त म्हणल्यार बरें मरण. सगल्यांक आमकां मरण आसाच, कोणाकूच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी अमर जिविताची भासावणी आमकां बुजवण दिता आनी गोठाय दिता. कित्याक मेल्या उपरांत सासणाचें जिवीत आसा म्हूण आमी सत मानता. तर आयज आमी सायबीण काशान घालून आमी पळयता, तिचें मरण आमी समोर उमता. जिवीत जावन आसा एक समोरोमणी, तशेंच मरणूय जावन आसा आमकां एक समोरोमणी. देखून मरणा कडेन आमी समोर उमता मनशाचें जिवीत. देवान इतलीं वर्सां फावो केली देखून ताच्या देण्या पासत चड एका मनशाच्या देवाक आमी आर्गां दिता, दिनवासता, वाखाणटा. त्याच बरोबर ह्या मनशान जाय तें बरें केलां, तें बरेंपण आमी ताचें ओळखून घेता, मानून घेता आनी ताच्या जिविताची तुस्त करता, बऱ्या जिविताची. देखूनच जिवितान बरें केलां जाल्यार सासणाचें सूख भोगूंक आमी वेतल्या, वायट केलां जाल्यार कास्तीचें फर्मण भोगूंक वेतल्या. हें आमकां सगल्यांक खबर आसा. मरणांत कूड मातयेक वेता आनी आमचो आत्मो जोडटेक वेता देवा मुखार. जशें आयच्याय पयल्या वाचपान आमकां असलो संदेश दिला, आप आपल्या कोरण्या प्रमाणे हांव जोड एकल्याची न्हीद करतलो, अशें इजाकेल प्रवाद्या वरवीं सर्वेस्पोर आमकां सांगता. जें कितें आमी ह्या संवसारांत बरें केलां त्या प्रमाणे बरें भोगूंक आमी पावतल्या, वायट केलां कास्तीचे फर्मणांक सांपडटल्या. देखूनच आमकां आयच्या दिसा बोमोर्त सायबिणीची आमी परब करता आसतना आयचो विशय मारये भाशेन बरें जिवीत जिवन बरें मरण आमकां मरणाक आमी तयार जावया. मरण कोणूच मागोना, मरण दी म्हणून मागोना, कोणाक मरोंक नाका, सगल्यांक आमकां जियोंक जाय. देखूनच मारये भाशेन बरें जिवीत जियोया आनी बरें मरणाक आमी तयार जावया. कशें आमी बऱ्या मरणाक तयार जातल्या? जशे परी सांत भोक्त आमकांय
आपल्या बऱ्या जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात. बरें जिवीत ह्या संवसारान जियेलें आनी तेच बोक्त जावंक पावले. जेजूच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावले. जेजूच्या जोयतांत वांटो घेवंक पावले. देखूनच बरें जिवीत ह्या संवसारान जियेल्यार आमी जण एकलो बरें जेजूच्या जोयतांत वांटो घेवंक आमी पावतले. देखूनच जण एकल्या आमच्या जिविताची आमच्या जण एकल्याच्या कोरण्या प्रमाणे मनसुबी जातली. देखूनच म्हणलेलें आसा, मेल्या उपरांत कूड मातयेक लायतल्या भावपणाच्या मोगान आनी आत्मो देवाचे जोडटेक वेतलो. आत्म्याची जोडटी जातली. निमाण्या दिसा सगळीं जिवोन जातली. ते घोडये सगल्यांची आमची निमाणी जोडटी आसतली आनी बरें केलेल्यांक सासणाचें जिवीत भोगूंक मेळटली आनी वायट केलां तें कास्ताचे फॉर्मोणाक सांपडटली. तरेच आमचें बरें जिवीत ह्या संवसारान आमी जियोंक बऱ्या मरणाक आमी तयार आसूं. बऱ्यो धोयाड्यो कोरण्यो आमी करूंक आमकां आयचो सेवा दवरूंक आपयता आनी सायबीण माई आमकां देख दवरता. जशें आमी म्हणलां सुरवातेक, आयज आमी खेरीत भाशेन सायबीण माईचे जिविताचें दर एक पावल ताचेर आमी नदर घालता. देवाचे कुशेक, देवाचे येवजणेक तिणें बोरतेन गोवाय दिली. देवाचे कुशेक विस्वाशी रावली. सगळे तरेच्या आव्हानांक तिणें भावार्थान फुडो केलो आनी क्रिस्तीक भावार्थाक तिणें एके भाशेन साक्षी दिली. बापाची कुशी आपल्या जिवितान मानून घेवन पवित्रतायेन वाडूंक ती आमकां एक नमुनो. तो सायबीण मांयच्या जिविताचेर नदर घालीत जाल्यार आमी पळयता तिच्या जिवितांत जायत्यो बऱ्यो दोयाड्यो कोरण्यो आमी पळयता आनी ह्यो दोयाड्यो कोरण्यो आमी नियाळटा. कोण भाशेन कुडीच्या फायद्याच्यो आनी आत्म्याच्या फायद्याच्यो ज्यो बऱ्यो कोरण्यो आमी करता, दोयाड्यो कोरण्यो आमी करता, ताचेर आमची जण एकल्याची मनसुबी आनी जोडटी दवरलेली आसा. भुकेलेल्यांक जेवण दिवंक, तानेल्ल्यांक पिवंक दिवंक, पिडेस्तांची खबर घेवंक, बोणकुणीन आसलेल्यांची खबर घेवंक, जेन्सा तरेन बिंगड्यांक न्हेसूंक दिवंक आनी हे तरेन ह्यो 7 कुडीच्या फायद्याच्यो दोयाड्यो कोरण्यो आमी करता. म्हणजे दुसऱ्यांचे कुडीची गरज आमी वळखून घेता आनी तांच्या गोरसांक आमी पावता. भुकेलेल्यांक जेवण, तानेल्ल्यांक पिवंक, परदेशांक पिराट, मेल्ल्यांक मातयेक लावप, हे जावन आसा कुडीचे बरेपणाच्यो दोयाड्यो कोरण्यो. तश्योच आत्म्याच्या बरेपणाच्योय दोयाड्यो कोरण्यो आसात. बरी बोध दिवंक, दुसऱ्यांची सोंसणीकाय बरे भाशेन सोंसूंक आनी हेर ह्यो सगल्यो दोयाड्यो कोरण्यो आमी करता. ताचेर आमची जण एकल्याची मनसुबी आसा. देखून क्रिस्ती जिवीत आमी जियेत आसतना ह्यो दोयाड्यो कोरण्यो करूंक आमकां आपयल्यात. दुसऱ्या सवें हुस्को दवरूंक, दुसऱ्या सवें मोग दाखोवंक, दुसऱ्याच्या गोरसांक आदाराक पावूंक आनी हे तरेन संवसारान बरें जिवीत आमी जियोंक. आनी बरें जिवीत म्हणटा तें दोयाळ कोरण्यांनी भरलेलें जिवीत. तर ह्यो बऱ्यो कोरण्यो आमकां सासणाच्या जिविताक पावयतल्यो. जशें जेजूय म्हणटा, एक उदकाचो पेलो पर्यंत कोणें कोणाक दिलो जाल्यार ताची मोजत ताका उठोवची ना, ताची मोजरी ताका फावो जातली. तर आयजेच मनान धरून आमच्या जिवितांत बरें करूंक वावरुया, दोयाड्यो कोरण्यो करूंक वावरुया. संवसारांत जियेत आसतना न्हयच ग्रेसकाय एकठांय करूंक, पूण एक ग्रेसकाय दिल्ली तातूंतल्यान बरेंपण शिंपणावंक आनी बरेंपण करूंक वावरुया.
न्हय आपलोच फायदो न्हय आपलेंच चिंतूंक आनी आपल्याच कुटुंबाचें चिंतूंक पूण हेरांय कुटुंबां सोबी आमचो हुस्को दाखोवंक आनी उदीक करून ह्या दोयाळ खोरण्या वरवीं आनी बऱ्या खोरण्या वरवीं दुसऱ्यांक आदाराची जावंक दुसऱ्यांक गोजेवंतांक पावूंक दुसऱ्या सवे बऱ्यो खोरण्यो आदारूंक देव आमकां सोयेक दिता तातूंतल्यान बरें जिवीत ह्या संवसारांत जियोवंक आनी ह्या बऱ्या जिविताचो इनाम सासणाचें सूख सासणाचें इनाम आमकां देव फावो करतलो म्हूण बावार्थान पोरवाशान खात्रेन बरें जिवीत जियोवंक आमकां सगल्यांक सायबीण माय जावन आसा एक देव मरण आमकां आसाच पूण ह्या संवसारांत कितें आमी केलां कशें आमी जियेल्या कितलें बरें आमी केलां तें अदीक गरजेचें ह्या संवसारांत तर आमी कांयच बरेंपण करूंक ना कसलें जिवीत हांव जियेलां ह्या जिविताक अर्थ ना ह्या जिविताक एके भाशेन कसलोच अर्थ ना तो जिवितान कसली बरी खोरणी आमी केल्या इल्लीशी भासून जाल्यार देवा मुखार ती व्हड देव ही आमची खोरणी आमकां बरेंपण फावो करतलो आयच्या शुभ वर्तमानान सर्गीचें राज असल्याचेंच भुरग्यांचेंच जेजू म्हणटा तांकां आडाय नाका तांकां म्हजेशी येवं दी आनी तो तांचेर आशिर्वाद घालता तो तांचेर हात दवरता आनी ह्या भुरग्यांक सोबे आपलो मोग आपलें बरेंपण दाखयता तर ह्या संवसारांत कितें आसा आमी सदांच ह्या संवसारांत जियेलीं कितलीं वर्सां जियेलीं तें गरजेचें न्हय पूण कोण भाशेन आमी ह्या संवसारांत जियेल्या कोण भाशेन ह्या संवसारांत बरेंपण आमी केलां कोण भाशेन ह्या संवसारांत आमी दोयाड्यो कोन्यो दुसऱ्या सोबे दाखयल्या तें गरजेचें देखून आयच्या पयल्या वाचपान आमी कांय बरे भाशेन आयकलां कोण भाशेन दुसऱ्या सोबे बरेंपण केल्लें देवा मुखार तें परजळटलें देखूनच तो सर्वेस्पोर म्हणटा बरें करात वायट करिनाकात पातक सोडात पातकाचे सोयेक वयस करात सर्वेस्पोर म्हणटा जिवीत बदलात आनी सगल्या पातकांक फाट करात आनी पातकाचे सोयेक पयस करात म्हजे राड तुमी केल्यान ती सगळीं पातकां झाडून उडयात आनी एक नवें काळीस आनी एक नवें मोल तुमकां जोडून घेयात आयच्या दिसा हेच करूंक आमकां आयचो सेवादो आपयता एक नवें मोल एक नवें काळीस आमचे भितर रचून हाडून तोच देव रचून हाडटलो जेन्ना आमी बरें करता तेन्ना हेच देवाक जाय आमी केल्लें सगळें वायट आमी सोडून दिल्लें बरी मनशां आमी जाल्लीं नवें काळीस नवें मोल आमचे भितर वचून हाडलेलें पातकाक फाट केल्ली पातकाचे सोयेक पयस केल्लें बरें सायबीण मायन आपल्या जिवितांत केलें पातका वेळेन ती जियेली पातका वेळेन तेणें जिवीत सारलें आनी देवाक आपल्या जिवितांतलो जिविताचो ओनूक मान दिलो आनी देवाक वोखलें तर आमी आमच्या जिवितांत सायबीण मायची देख घेवन सगळे तरेचे वायट पयस करून पातक पयस करून पातकाचे सोयेक पयस करून बरें जिवीत जियोवंक बरी मनशां नवें काळीस नवें मोल आनी जिवीत बदलूंक आमकां सगल्यांक देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याची देणे मागुया तोच आत्मो देवान आमकां दिला तो आमचे भितर नवें काळीस नवें मोल रचूंक मागुया आनी भाशेन आमचें जिवीत देवाक मानवता तसलें जावं ह्या संवसारांत आनी शेवटाक सासणाची जिवीत
देवा सांगता बघू आमकां चड एकल्याक फावो कर म्हूण हेच आवडे हेच सोत्रे आमच्या काळसान पाड कर ह्या संवसारांत बरें जिवीत जियोंक साडी मांचे मेळ्ळे आमकां चड एकल्याक करता मागुया. उबी रावया आनी आमचो बावार्थ चिवो करुया. आमचो बावार्थ आमकां शिकयता मेल्या उपरांत सासणाचें जिवीत आसा, सासणाचें सूख आसा. देवाक सासणाक भोगूंक आमी वेतल्या हेच आमी आयतां ओळखून घेवन आमचो बावार्थ चिवो करुया. सत मानता देवाक सोर पवित्र बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या ओसारात आनी जेजू क्रिस्तांत ताचे एकल्या सुदाक आमच्या सोब्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामोलो आंखवां बरेकान जल्मलो 5 लाखां काळ ताणें पोस सोंसले ताका कुस्साक चडलो तो मेलो आनी ताका लेगीत दिलो तो मेल्या मदत देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो स्वर्गाक चडलो सोर पवित्र आत्म्या बापाच्या उजव्याक बसला दुयेंतां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकठांय पातकाचें मोगसाणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. मरण आमकां सगल्यांक आसा. मरणाक आमी भियेना जावं पूण मरणाक बऱ्या जिविताच्या खोरण्या वरवीं मरणाक तयार जावन आमकां आयती खोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबान सगल्या यादिकांनी आनी मोठव्याशांनी आपले शिकवणेन आनी देखीन सगळे क्रिस्ती पोरचेक आपली बावार्थाची यात्रा थिरपणान करूंक आनी दुखीक आनी कोंतीक सांपडलेल्यांक सगळें बरवासो उपजोवन व्हरूंक देवाचें बळ तांकां मागुया. सासणाचे जिविताची दारां उगडटा. हें सोत दर एका क्रिस्ती बावाट्यान नियाळून मरण येता तेन्ना निराशी जायना जावन पूण मरणा उदेशी देवाच्या राज्यांत प्रवेश मेळटा म्हूण उजवण घेवंक आनी दिवंक पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया. आयच्या वो मोर्त सायबिणीची परब समोरपाक ह्या नवे काजारी जोडयांचेर आनी तांच्या गरोब्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आनी सायबिणीची देख घेवन ताणें आपले गरिबांक मोग शांती भोगसणें मागणें आनी एकवट सांबाळून आपल्या गरोब्यांक मोगाची ठेव करून तांकां देवाचो आदार आनी कृपा मागुया. हे वेदी भोंवतणी जमो जालेले आमा सोमेस्तांनी आनी सर्गीचे वाटेर वो बसयलेले देशाचे वाटेर आसात म्हूण जाणा जावं. हे देशाचे प्रमाणीकपण वळखून
आनी ताचे प्रमाणे जिवंक अशें आमा समेस्तान सर्गीचे राज फावो जावन देवा लागीं मागुया. मोगाड बापा आमची खालती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. जिवीत तुजें आमकां देणें, मरण आमकांय तुजें एक देणें. जिवितांत बरें करूंक, बऱ्यो करण्यो आदारूंक, दयाळ्यो करण्यो करूंक, जिवीत नवसरूंक, नवें मन नवें काळीज आमचे भितर रचून हाडूंक आनी हे तरेन ह्या नव्या जिवितांत देवाक मानवता तशी आमी जियोंक आमकां आयती कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. फॉलां देवान आमकां साबार बरे गूण दिल्यात आनी तांची फळां जावन आसात मोग, सोंसणीकाय, उदारपण, सेवा आदी. ह्या फळांचे भेटे बरोबर सगळे आमचे गूण आनी आमच्या जिवितांतल्यान दिश्टी पडटलो तांचो फळ बापाक उबारुया. उंडो आनी सोरो उंडो आनी सोरो जावन आसा मनशांच्या वावराचो उपकार. मारयेचे कुटुंबीक जिवीत आमच्या नव्या काजारी जोडप्यांनी एक नमुनो करून ती आपलो वावर आनी सोर जिवीत ह्या उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर याज्ञिकाच्या हातांत घालून बापाक भेटयतात. भेटवणेच्या वेळार गीत गावया C14 पेज 34. मोच्या बाबा म्हणीन हे मोच्यानी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागा. आमच्या
सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतानाक वार मारे तांचोन घेताना तिचे आंकवार बाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आनी आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पापकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटोणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारोया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्याक वारमारीक वो मोठ सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या आंकवारपणाची वळवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणेक प्रोक्त आसतणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटा. ताचे सांगाती आमचे ताळे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोसमरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासर समर्पणची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें कांस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कांस. नवे आनी सासणे कोराचे रोगत पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस मुच्या पासो तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarataco gund porgotuja. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रितमीचेर विस्तारलो लेख तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा मणांची काकूट कर. सगळ्या आमच्या मेल्ल्या भावा मणां खातीर ताचो उगडास करून मागुया. ताका आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्ता तुजे पोडजळीत मुका मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बागयोन तोरमदोता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा खावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. नवें काळीस नवें मोन घाल तूं रोचून व्हड्ड्यान म्हज्या. असलेंच नवें काळीस नवें मोन दुसऱ्या सवें बरेंपण दाखयतलें आमकां जणेकल्याक दी म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान वागुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवडणाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्तांक तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें,
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Osto Jesu, पुनर जीवनपण आनी जिवीत आनी सासणाचें जिवीत तो आमकां दिता. यास्ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुमी आतां म्हाज्या भितर येवचें म्हाका पावना, कोणच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. होमियाच्या वेळार गीत करतले हांव D26 पेज 61.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काढून या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंडाराचे तुज्या जिवान तुमी आमकां बोल्ल्याय. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस सोदीक बरोवन आमचे जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्याचे मोगाचे जिवीत जावं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. हे बोमोट सायबिणीच्या पोरवा सोमयार हांव परब समोरून केल्या नव्या काजारी सोडप्यांच्या नांवान सगल्यांक एक कुशाल बोरीत आनी कुरपे बोरीत परब आवडेता आनी सगल्यांक दिनवासता. पयले सुवातेर हांव दिनवासता आमच्या पादविकाराक जाणेन एमीस भेटयले आनी आमची मागणी आनी दिनवासणी देवाक उबारली आनी परब बरे भाशेन समोरोमो आपले मार्गदर्शन दिलें. आमचो दिनवास गायन मंडलाक वाजोवप्यांक तशेंच गावप्यांक बॉस्को गोंसाल्वीस हाच्या फुडारीपणा खाल स्वादीक गायनांनी गावून आमकां ह्या मिसान भोक्तीपणान आनी उमेदीन वांटो घेवंक आदार दिलो. तशेंच हांव दिनवासता फ्लोरा डिसुजा जाणें आयचे परबेचो ओर्ताबोरीत सेवादोर तयार केलो. ही परब बरे भाशेन जावं आनी सगळी मांडावळ करून फिरगोजीची सेवाधर्मीक समितीची कॉर्डिनेटर जेनेट मॅथ्यू डायस हिणें जायतो तोकोस घेतलो. तिका आमचो दिनवास आनी तेच पोरी दिनवासता ऑजवाल मेंडोन्सा. तेच पोरी सगल्यांक जी सकाळींतान भावुकतेल्या सायबिणीची मुर्ती मांडून आनी नेटोवन आनी हेर तयारी करून ग्लोरिया फेर्नांडीस, बाबू फेर्नांडीस, जो डिसुजा आनी आमचो साकिस्तांव नायलेश तांकां आमचो केरीत दिनवास. जांकां हे परबेच्या मिसान वांटो घेवंक मेळोंक ना वो भायल्या गांवांनी आसात तांकां ते यूट्यूबाचेर घालून पळोवंक फावो केल्ले खातीर जॉन लॉपिसाक देव बरें करूंक म्हणटा. आनी सगल्यांक तुमकां जाणें हे परबेन वांटो घेतला आनी ह्या नव्या काजारी सोडप्या पासत मागलां हांव कालचांतान दिनवासतां. आतां मीस सोंपल्या उपरांत परब समोरोमतेल्या नव्या काजारी सोडप्यांनी जे स्नॅक्स हाडल्यात ते घेवन तुमी बेचे म्हूण मागता. सगल्यांक देव बरें करूं आनी सायबीन मायन सुबां आशिर्वाद आमचेर सगल्यांचेर घालूं. थँक्यू सगळ्यांक. सगल्यांक तुमकां भोव मोड सायबिणीची देवाच्या आशिर्वादान बोल्लेली पळोवप आवडेता. सगल्यांक दिनवासल्या आनी हांव आनी एकदां दिनवासता पिटर फेरेरा हाका. हे वेस्टमेंट आयच्या दिसा आमी घातलां तें ताणें शिवलां आनी आमकां आयच्या दिसा फावो केला. तशेंच ऑल्टर क्लॉथ सगळे आल्ताराक तुवाले घातल्या ते सगळे वेक्रो घालून ताणें शिवल्यात आनी आमकां इगोर्जेक भेटयल्यात. तर ताचें बरेंपण आमी ओळखून घेता. ताची ती भेट आमी मानून घेता आनी ताकाय आमी काळजांतान
देव बरें करूं म्हणटा पिटर पेरेरा. तो सगळीं तुमी वावुरल्यात ही आयची परब समोरमो आनी हे परबे वरवीं खऱ्यांनीच बरें जिवीत जिवंक आनी बऱ्यो करण्यो करूंक आनी बरें मरणाक आमी तयार जावया. ही एनवलपां कालच्या दिसा हांवें दवरलोली तरी आसतना आयजूय हांगासर दवरता. जे कलेक्शन आयज केलां आनी जे एनवलपांनी तुमी कितें घालून दितल्यात ते आमी contribution for prisoners and their families. येता तो आयतार फाल्यांचो जशी खेरीत भाशेन तांचे खातीर भेटलेलो आयतार. पूण आयताराचें कलेक्शन हांगाच आसतलें पूण ही एनवलपांनी तुमी कितें घालून दितात आनी आयचें कलेक्शन दिलां तें ह्या वावरा खातीर आमी धाडटले तांचे फामिलीक तांच्या कुटुंबाक धाडटले. उबी रावया. Sorbespor तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जीव तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत गावया T21 पेज 213.